नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे उपकार दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करतात सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो। गाडी चलयतना मस्तेपणा करप 3 विद्यार्थ्यांक बरेच बादले बेशिस्तपणान गाडी चलोवपी 3 विद्यार्थ्यांनी म्हापशा एका चलयेक मोकली गाडी तपास आसा सुरू। उद्देगी आणि हॉटेलांचो कोयर गावांनी हाडून उडयल्यार करतले कारवाय गरज पडल्यार कंपन्यांची आणि हॉटेलांची उदक आणि वीज जोडणी करतले बंद मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतांची शिटकावणी। 3 माड शिवोले गॅस सिलिंडराचो स्फोट भाड्याच्या कुडीत रावपी जोडपे जखमी उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल सिलिंडराक गळती लागिल्ल्यान घडली दुर्घटना थळाव्यांचो अदमास। तामनार वीज प्रकल्पाचे गोयातले काम पुराय कर्नाटकातले काम पुराय जाय मेरेन गोयांक मेळची ना 1200 मेगावॉट वीज सांगता वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर। सेक्सटॉर्शन प्रकरणात अडणचो आमदार काळदुसान आपल्या पदाचो दिवचो राजीनामो काँग्रेसीच्या ऑफिसा सामकार भाजपाचे आंदोलन। आणि गोयात स्वतंत्र पोस्टल सर्कल स्थापन करपा खातीर यत्न सुरू महाराष्ट्र पोस्टल एम्प्लॉईज असोसिएशनाच्या अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांची माहिती। आता खबरो विस्तारान गाडी चलयतना मस्तेपणा करप 3 विद्यार्थ्यांक बरेच बादले बेशिस्तपणान गाडी चलोवपी 3 विद्यार्थ्यांनी म्हापशा एका चलयेक गाडी मोकली मंगळारा जाल्ले अपघातात चलयेक तशेंच गाडयेर बशिल्ल्या एका विद्यार्थ्याक बरोच मार लागलो पळयात पुराय बातमी। दुचाकी वयल्यान ट्रिपल सीट वचपी सांत पिरायेच्या विद्यार्थ्यांनी एका चलयेक गाडी मोकून घडणूक थळा वयल्यान पळ काडपाचो यत्न केलो। एक विद्यार्थी गाडी घेवन पळ्ळो। गाडयेर फाटल्यान बशिल्ल्या दोगांक मार लागिल्ल्यान तांकां थंयच सांडून दुचाकी चलोवपी विद्यार्थ्यान पळ काडलो। चलयेक मार लागिल्ल्यान उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केला जाल्यार अपघाताक कारणीभूत दोगा चले भुरग्यांक पुलिशेन ताब्यात घेतले। तिगूय विद्यार्थी उच्च माध्यमीक विद्यालयात शिकतात। थळावे लोक सांगतात ते प्रमाण हे तिगूय विद्यार्थी सकाळच्यान बेशिस्तपणान गाडी चलयताले खंय। स्टुडंट कसो जालो एक जण असले कोण भुरगे हां मारले ते 3 जाण भुरग्यांनी मारली कोणाक चलोन वयताले चेडू हे 3 जाण भुरगे गाडयेचेर आसले इस्कॉलाचे आनी चेडू क्रॉस तेचेर मारली ओके आणि आता ती गाडी खंय भुरगी गाडी ना स्पॉटा वयली ओके लागला की नाही चेडवाक त्या टिबल सीट आसले भुरगे अच्छा चेडवाक उडयले आणि तो धावलो भुरगो ना तिगूय भुरगे धावले मागीर आतां तितून कितले भुरगे आतां मेवले हॉस्पिटल कितले गेला रे 2 जण गेला एक भुरगो ना एक चेडो आणि एक चेडो हां त्यांच्या वेळेला हॉस्पिटल आणि 2 भुरगे ना झाली 2 भुरगे ना झाली 2 भुरगे ना झाली ओके। या घडणुकेची माहिती मेळटाच एकल्याचे पालक घडणूक थळार दाखल जावन परिस्थिती हाताळटना दिसून आयले। प्राथमिक माहिती प्रमाण दुचाकी चलोवपी विद्यार्थ्याकडेन लर्निंग लायसन्स नाशिल्ले पालकांचे मात वेगळेच म्हणणे। नको कसं कितें जालें तुका कितें कळलें हितून आतां म्हाका फोन केलो म्हणून कळ्ळें न्हू फोन केल्यार कळलें कितें कळलें तुका कितें म्हणे कितें कळलें तुमकां की बाबा एक्सिडेंट जालो म्हणून तुमचो चेडो गाडी घेवन आसलो खंय हय स्कूटर घेवन आसलो लायसन आसा चेड्या कडेन हय हय आसा लायसन आसा कितल्यान शिकता भुरगो 12वेन शिकता लर्निंग लायसन आहा अच्छा। आपली भयण सच्चेवरी कामाक वताली तेन्ना सकाळच्या 8 वरांचेर हो अपघात घडलो। बेकायदेशीरपणान ट्रिपल सीट गाडी चलोवपी या विद्यार्थ्यांनी आपल्या भयणीक हाडून मोकली मात पुलिशेन तांकां पालका वांगडा घरा धाडिल्ल्याचे भाव सांगता। कितें जालें एक्सिडेंट जाला म्हणून आयकलां सकाळी हे 8 कामाक वयताले सो एकटो भुरगो थंयच्यान स्पिडीन येयला स्पिडीन आनी हेणी सायडल्यान मारले तरी हो स्पिडीन येवन तेचे डायरेक्ट हाडून मारली हेचे ओके आनी मारल्या उपरांत तो डायरेक्ट गाडी स्टार्ट मारून धांवंक लागलो तेका मागीर थंयचे लोक जितले आसले हेच्यानी अडयले तेका त्या भुरग्याक अडयलो भुरग्याक अडयलो हांवें तेका विचारलें कित्याक धांवता रे कित्याक खंय मारली म्हणटा आपलो ब्रेक लागूंक ना म्हणून तूं पण हाडून मारली म्हणून
ओके ते जालें मागीर पुलीस एम्ब्युलन्सांक फोन मारलो एम्ब्युलन्स काय येवंक ना मागीर पुलिसांक फोन मारलो पुलीस येयले पुलिसान मागीर हेका घेवन हांगा येयले आनी पुलिसांक एकदां ते भुरग्याचें कितें करता तो येतलो बापा वांगडा पळयताले बापूय ताका घेवन घरा गेला अच्छा पुलिसांनी काय ऍक्शन घेवंक ना ना तेन्ना थंय काय घेवंक ना फक्त फोटो मारले आनी गेले आपूण वाटेक लागले आमची आतां ड्युटी कितें चेंज जातली म्हणून आनी गेले थंय गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. सेक्स्टॉर्शन प्रकरणात अर्डनचो आमदार कार्लोस फेरेरान आपल्या पदाचो राजीनामो दिवचो अशी मागणी भाजपान केल्या. मंगळारा हे प्रकरण घेवन भाजपाच्या कांय फुडाऱ्यांनी काँग्रेसीच्या ऑफिसा सामकार आंदोलन केलें. पळयात पुराय बातमी. काय खबर ना फॅमिलीक तर खबर ना ही इज वन इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह he was a additional solicitor of India, was also AG, elected by the people of Aldona and representing Goa, regular issues. But today he has kept Goa in dark, he has kept the Aldona people in dark, and also Amka elected representative. Hanga Congress ही पावले. Why the Congress crowd and their partners? Naka maybe should add this about Honorable CM. After Honorable CM have been working day and night. Yes, today they were down job scam, land scam, whatever scam, everyone has been arrested. The police are doing their job. No one has been pinpointed. Today they are pinpointing at our Honorable CM's family. This is the कर्तव्य of Congress. बड़ा संख्येन हांगर काँग्रेस हाऊसांत प्रोटेस्ट करता सगळ्यांक म्हाका दिसता खबर आसतली की फाटले 4-5 दिवस कितें विशय चलता तो म्हाका दिसता आयज म्हाका दिसता मिडिया थ्रू आयज आमच्या गोंयांतले सगळे जे यूथ आसा सगळ्यांच्या मोबायलार आयज ते व्हिडिओ पावलेले आसा आनी सगळे यूथ आयज पळयता की जो एक आमदार जेचे ह्या प्रकरणात नाव फुडें येयल्लेले आसा त्या आमदाराचे जे विषय म्हाका दिसता खऱ्यांनीच आयज निषेध करपा सारकेले आसा आनी आमी आयज हांगा व्हडा संख्येन उपस्थित तेकाच लागून रावलेले आसा की त्या आमदारान बेगींतल्या बेगीन रिजायन दिवचे आनी ना जाल्यार ताका काँग्रेस पार्टीन ह्या पक्षांतून काढून भायर उडोवचो अशा प्रकारचे आमदार म्हाका दिसता आमच्या असेंब्लीन खंयच आसपाक जायना. तर म्हाका दिसता तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आयज येदो मोठो विशय आमच्या गोंयांत चलता आनी काही काँग्रेसचे लिडर्स आसा ते अजुनूय ह्या विशया कडेन दुर्लक्ष करता आनी ते खंय तरी विशय डायवर्ट करपाक लागून खंय तरी मुख्यमंत्र्याचें नाव घेता मुख्यमंत्र्याचे DCCचें नाव घेता कितें तरी जॉब स्कॅम ते इन्वॉल्व आसा म्हणून खंय तरी येदो व्हडलो विशय तुमी करता कितें तरी प्रूफ दाखया आनी कितें तरी फुडें व्हरा न्हू. नितळ गोंय दवरपा खातीर सरकार जायते यत्न करता मात उद्देगीक आनी हॉटेलवाले कोयर हाडून गांवांनी उडयतात. गांवांनी उडयल्यार कडक कारवाय करतले. गरज पडल्यार संबंधीत कंपनीची आनी हॉटेलांची उदकाची तशेंच विजेची जोडणी लेगीत बंद करतले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. सांखळे हरवळे जाल्ले एके कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयले. आम्ही पळयता की मेजर वेस्ट जो इंडस्ट्रियल वेस्ट आणि जो हॉटेल वेस्ट जे जनरेट करता ताजेरूय आम्ही वर्किंग सुरवात केला. आमचे सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हांच्या सहकार्यान वॉट एवर द बेस्ट पॉसिबल जे आसा हे हांच्याय सहकार्यान म्हणजे इंडस्ट्रियल आणि हॉटेल वेस्ट हो जर आमी ट्रीट करपाक लागलेले आसा तो जर 100% ट्रीट जालो जाल्यार म्हाका दिसता गोंया इतकें स्वच्छ आनी सुंदर राज्य दुसरें आसचें ना. आणि त्याच्याच खातीर आमकां सातत्यात सपोर्ट जो आसा पळय न्ही हो इंडस्ट्रियलिस्टांचो आनी हॉटेल लॉबीचो हो सपोर्ट जाय. वॉट एवर म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी त्याच्या खातीर बाकीची सगळी तयारी करपाक जाय पळय न्ही ती सगळी सरकार करपाक शकता. बट हाज्या फुडें म्हणजे दोज इंडस्ट्रीज आनी दोज हॉटेल्स जर अशा पद्दतीचो कचरो जर जनरेट करपाक लागले जाल्यार सरकार वगी रावचें ना. तांचेर खूब मोठ्या प्रमाणात फायन आसतले किंवा शटडावन आसतले किंवा लायट आनी उदक कट करपाक सुद्दां आमी फाटीं फुडें पळोवचें ना. कारण आमकां गोंय एक टुरिजम स्टेट आसा आनी हे टुरिजम स्टेट आसल्या कारणान आमकां तितकें स्वच्छ आनी सुंदर दवरपाक जाय. म्हणून सातत्यान सरकार आपल्या पद्दतीन न्यू रिफॉर्म्स इन द वेस्ट मॅनेजमेंट म्हण किंवा ते ट्रीट दवरपा खातीर वेगवेगळ्या पद्दतीचे कायदे करपा खातीर सरकारान सुरवात केल्ली आसा. आनी हे सगळ्याक हांव पयल्यान पयलीं ती स्ट्रिक्टली आनी आज आयच्या ह्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान असो मी दिसता हॉटेलवाल्यांक आनी इंडस्ट्रीवाल्यांक सांगपाक सोदता की हाज्या फुडें जर तुमचे अशा पद्दतीचो वेस्ट गांवांनी हाडून उडयतना जर आमकां दिसत जाल्यार आमी शटडावन करपाक सुद्दां फाटीं फुडें पळोवचें ना. हो सरकाराचो इशारो असो समजल्यार जाता. कारण अशा पद्दतीन आमी आमचे गांव हे नितळ दवरता आमी आमचे गांव हे स्वच्छ आनी सुंदर दवरपाचो प्रयत्न करता. त्या गांवांनी आमी अशा पद्दतीची भायली वेस्ट घेवपाक तयार ना. त्या खातीर पंचच न्ही सामान्य मनशान सुद्दां अशा पद्दतीचे लोक जर आसत पुलिशे कडेन डायरेक्ट कंप्लेन करची आनी म्हाका दिसता की आमी ही कंप्लेन केल्या उपरांत तांचेरूय बी आमी एक्शन घेवपा खातीर फाटीं फुडें पळोवचें ना. आमी
तीन माड शिवोले एका भाड्याच्या कुडीत सिलिंडराचो स्फोट जालो। ह्या घडणुकेत त्या भाड्याच्या कुडीत रावपी राम दुलारी आणि सुमन दुलारी हे जोडपे जखमी जाले। देखून तांकां पयलीं उपचारा खातीर म्हापशेच्या आझिलो हॉस्पिटलांत दाखल केली। उपरांत दोगांयकूय फुडल्या उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल केले। गॅस सिलिंडराक गळती लागिल्ल्यान ही दुर्घटना घडिल्ल्याचे थळाव्यांनी सांगले। एक्चुअली छोटा गैस भरा थे लोग, तो भराते समय उन्होंने चेक नहीं किया, शायद गैस का लीकेज था, तो उन्होंने ऐसा चेक किया, गैस जलाया, थोड़ा बाप आया, फिर उन्होंने बंद किया। और रेगुलेटर लगा के गैस को कनेक्ट किया। छोटा गैस विदाउट रेगुलेटर का था ना, हाँ। जो ये रहता है वही छोटा गैस था। तो बाद में ये किए तो आग पकड़ लिया था पूरा। तो वो जलाने बंद करने जब मैं कपड़ा डाले तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ा जल गया है, बाकी गैस बंद हो गया, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। गैस लीक हो के? हाँ, गैस लीक हो। लेकिन जब लाए थे तब ऐसा कुछ स्मेल वगैरह नहीं आया? वो लोग चेक नहीं कि स्मेल नहीं आता, लेकिन जब जलाए तो शायद थोड़ा लीकेज था, हल्का लीकेज था, इसलिए पता नहीं चला। तो जब जलाने के बाद स्पार्क आया? स्पार्क आया। तो अभी क्या इंजर्ड हुआ? ज्यादा इंजरी? नहीं, थोड़ा बहुत जला है, ये सब हाथ जला, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी कहाँ रहते हो आप? 3 मॉडल कामुल्ले। कितने लोगों को इंजरी? 2 लोग। अभी क्या बोला है डॉक्टर ने? अभी बोल रहे बस दवा चल रहा है। जीएमसी में बोला है? नहीं, अभी तो यहाँ कर रहे हैं, जीएमसी बताया नहीं है। जीएमसी क्या नाम, उनका नाम क्या है? एक राम दुलारे और एक का नाम सुमन। कहाँ से हो आप? 3 मॉडल, उत्तर प्रदेश। यहाँ रहते हो? हाँ। कामुल्ले में। हाँ। तो आप लोगों ने ही वो बुझाया? हाँ, गैस हमने नहीं बुझा लिया और किसी को कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं। गोयच्या शिमेमेरेन तामनार वीज प्रकल्पाचे काम पुराय जाला। मुख्य प्रकल्प आता तो कर्नाटकात जो मेरेन ह्या प्रकल्पाचे काम जायना तो मेरेन 1200 मेगावॉट वीज गोंयांत येवपाक शकना अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी सांगलें। तशेंच गोंय सरकार ह्यान फुडें ग्रीन एनर्जीचेर भर दितले अशें मंत्री सुदीनाचें म्हणणें। वीज संवर्धन सप्तका निमतान आयोजीत पुरस्कार भेटवण सुवाळे उपरांत मंत्री उलयताले। मेन प्रोजेक्ट जो आता तो कर्नाटकात जोपर्यंत कर्नाटकात जॉईन झाला तोपर्यंत ती 1200 मेगावॉट वीज गोंया येवची ना कर्नाटकात। एनर्जी सेविंग हे प्रत्येक मनशान करपाक जाय, कारण उदक आनी वीज ह्या 2 गोष्टी आपल्या लायफान इम्पॉर्टंट आसा आनी हे चुकून दवरपाचें काम आमकां फुडल्या जनरेशना पर्यंत दिवपाक जाय। फुडलें जें जनरेशन आसा आता जी भुरगीं आसा इस्कॉलाचे आहा जवळ जवळ 500 भुरगीं हार गेले आनी मना पासून सगळीं जवळ जवळ 800 स्कुलांतली भुरगीं आसात आनी तांच्या मनार परिणाम जावपाक जाय की ही जी एनर्जी आसा ही एनर्जी जवळ जवळ 73% जी एनर्जी आसा ही थर्मल पावरान लागू करता। ही थर्मल पावर जी आसा ती कोल मिल्स आणि कोल चड पोल्युशन सगळ्या भारतात करता। हो कोल थर्मल पावर प्रोजेक्ट कमी करून ग्रीन एनर्जी आमी कशी तयार करतली ताजेर भर दिवन काम करपाचें गरज आसा। आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन सगळे स्टेटीक रिक्वेस्ट केला की प्रत्येकान आपले तरेन ग्रीन एनर्जी तयार करप। त्या प्रमाणे गोवा गव्हर्मेंटूय ताका आपले नवे जे प्रोजेक्ट आसा ते ग्रीन एनर्जीचे तयार करपाक सांगता। ह्या बरोबर एनर्जी कन्जर्वा खातीर प्रत्येक तालुक्यात प्रोग्राम आसतले आनी ते प्रोग्राम सक्सेसफूल। गोंया खातीर स्वतंत्र पोस्टल सर्कल स्थापन करपा खातीर यत्न चालू आसात अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलां। टपाल सेवा ही एक विश्वासू सेवा आसा अशेंय तांणी म्हणलां। महाराष्ट्र पोस्टल एम्प्लॉईज असोसिएशनाच्या अधिवेशनात मुख्यमंत्री मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले। 3 दीस चलपी हे अधिवेशन मुळगांवच्या श्री धाकटी वनदेवी सभाघरांत चालू जाला। महाराष्ट्र आणि गोवा सर्कला खातीर आयोजित केल्ल्या ह्या अधिवेशनात 300 परस चड प्रतिनिधी हजर आसात। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी या अधिवेशनाचे उक्तावण जाले। गोव्यामध्ये फक्त पोस्टल आम्ही भारतीय मजदूर संघाचे सगळे नेते मंडळी या ठिकाणी आहेत म्हणून मी मुद्दाम सांगेन, कारण गोव्यामध्ये गोवा सर्कल नाही, महाराष्ट्र आणि गोवा सर्कल हा एकच सर्कल आहे, पण तो वेगळा सर्कल व्हावा हा माझा प्रयत्न आहे। वेगळा सर्कल झाला तर आपली पिढी इथं वळायला मी नाही म्हटलेलं नाही,
काळ बदललो तरी लेगीत पोस्टल सेवेवयलो विश्वास कमी जावंक ना अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां. बँका सारख्या वित्त संस्थांनी फसवणुकीचे प्रकार वाढत आसात असो हुस्को मुख्यमंत्र्यान उक्तायला. वेगवेगळ्या बँक्समध्ये वेगवेगळ्या ह्याच्यामध्ये कितीतरी फ्रॉड होताना दिसतात. आज मी आपल्याला उदाहरण सांगतो. गोव्यामध्ये कुठल्या एखाद्या नॅशनलाइज बँकमध्ये म्हणजे 32 आणि 30 कोटीचा फ्रॉड हा उघड झाला. ज्याचा बँक मॅनेजर आज आहे गेले 20 दिवस झाले. त्याचा बँक मॅनेजर आज आहे 20 दिवस आहे. संगठन आज का डेट में सिर्फ देश नहीं विश्व का नंबर 1 ट्रेड यूनियन बनेगा. जब भारतीय पोस्टल एम्प्लॉयज फेडरेशन 1978 में जब तक दिल्ली के पास हम लोग गए जब वहां से हम पोस्टल डिपार्टमेंट में संगठन बनाना चाहते हैं. आप जो नॉन पॉलिटिकल ट्रेड यूनियन का जो रूपरेखा दिए हैं उसी हिसाब से एक जेन्युइन ट्रेड यूनियन करना है. उन्होंने कहा कि वहाँ तो कांग्रेसियों का एक ट्रेड यूनियन है और कम्युनिस्ट का है. तीसरा संगठन का क्या जरूरत है. आज का डेट में अगर हम किसी नेता के पास गए और कहे आपका दौर में हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या कहेगा आइए बैठिए खाना खाइए. ये उल्टा बात क्यों है. बाद में पता चला फिर दोबारा गए उनके पास बोले नहीं जो एनएफडी और एफएफडी चलता है इस देश में और पोस्टल डिपार्टमेंट और ट्रेडिंग यूनियन है. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. म्हादय न्हंयच्या देगेर बेकायदेशीरपणान रेंव काडप खुलेआम सुरूच आसा. कांय दिसां आदीं गोमंतक टीव्हीन कुडशे गांवांत बेकायदेशीरपणान रेंव काडटात अशी बातमी उजवाडाक हाडिल्ली. मंगळाराक वाळपय पुलिसांनी धडक कारवाय करून हेदोडे 70 वाठारांत बेकायदेशीरपणान चलपी रेंव काडप्यांक ताब्यांत घेवन ट्रकूय जप्त केला. तरी बेकायदेशीर रिती उत्खनन करपाचें काम मोठ्या प्रमाणात सुरू आसा आनी हातूनच सोनाळ आसूनी सावड्डे आसूनी किंवा कुडशे आसूनी हे हांगासर खुलेआम हे रिती काडपाचें काम दिसान दीस वाडत आसता. आनी हेतूनच कांय दिसां पयलीं तार सावड्डे हांगासर रेती उत्खनन करतना एकटी बायलेक सुद्दां मरण आयिल्लें. आनी 2 दीस फाटीं गोमंतक टीव्हीन जे खुलेआम रेती उत्खनन करता हे उजवाड हाडलेले आनी हातूनच आयज वाळपय पोलिसांनी धडक कारवाई करत हेदोडे 70 हांगासर बेकायदेशीर रेती उत्खनन करतना ट्रक आनी रेती ही जप्त केलेली आसा. ह्या प्रकरणाचो तपास आसा ह्यो वाळपय पोलिसां तर्फे ह्या प्रकरणाचो तपास सुरू आसा आनी बेगीनाच हेजे फुडलें इन्फॉर्मेशन आसा हें आमी तुमच्या फुड्यान हाडटले. वाळपयच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याविशीं सरकाराचें धोरण स्पश्ट ना. सरकारान कारखानो सुरू करपा विशीं स्पश्ट कितें तें सांगचें तशेंच कारखानो सुरू जाय मेरेन आमकां अनुदान चालूच दवरचें अशी मागणी ऊस उत्पादक संघटनेन केल्या. आमकां कारखानो सुरू जाल्लो जाय. गोंयचो एकमेव साखर कारखानो सरकारान बंद करचो न्ही अशेंय संघटनेचें म्हणणें. कारखानो सुरू करपा विशीं आमी मुख्यमंत्र्यांक निवेदन दितलें अशेंय संघटनेच्या वांगड्यांनी सांगलां. सीमो मेळटले आनी मागीर तेजे फुडले विचार मांडटले आमी. आमचें हें कितें आहा आयज जे सायनी घेतले आमी शेतकऱ्यांच्यो ते वर तांकां दितले आमी. आता हे निवेदन तुम्ही लास्ट तुमचे निवेदन लास्ट निवेदन आसतलें सीएमाक दिवपा रावल्या तुम्ही. सीएमाक दिवपा रावल्या. ह्या 8 दिसां भितर आमी सीएमाचे अपॉइंट मागतले. सो हितून कितें डिमांड घातला तुम्ही फॅक्टरी चालू करता काय ना हे सांगचे म्हणून काय कॉम्पन्सेशन वाडोवन दिवचे म्हणून. पयलीं आमी फॅक्टरीचो डिमांड घातलेलो फॅक्टरी चालू करची. जर जायना जाल्यार आमकां जो मेरेन फॅक्टरी चालू जायना तो मेरेन आमकां तुमी कमिशन दिवचें. योग्य टायमार घेवचो आनी तेच्या खातीर आमी आतां निवेदन दिल्लें आसा. एक तर आमकां कमिशन वाडोवन दी ना जाल्यार फॅक्टरी चालू कर जेणे करून शेतकारांक फुडली वाट दिसतली. आमच्या गोंयांत जे शुगरकेन क्रॉप आसा ते कंटिन्यू चालू करपाची गरज आसा. कितले आशिल्ले 500 शेतकार आसा. एका टायमार ते 1900 शेतकार आशिल्ले. पूण जेन्ना सरकारान प्रशासक नेमलो तेन्नाच्यान हे शेतकार कमी कमी जायत गेले आनी आतां ते जवळ जवळ रनिंग म्हणजे आतां उशल रोवपी 450 ते 500 शेतकार उरले. पूण जे आमच्या वांगडचे शेतकार आसा ते कांय करनासतना जमीन पडक दवरून म्हणजे बाकीची क्रॉपां घेवन उबे आसा. पूण फाल्यां जर ऊस तयार जालो ऊसा सारकें पीक दिवपी ऊसा सारकें उत्पन्न दिवपी आनी पीक ना हें हांवें सांगपाची गरज ना. हें देश लेवलार ठरलेलें देशाच्या लेवलार ठरलेलें. आतां हांगा त्या रिकवरीचेर सांगतले रिकवरी कमी आसलेली राज्य सुद्दां तामिळनाडू किंवा आंध्र प्रदेशा सारके सुद्दां कमी रिकवरी आसून सुद्दां थंयचे शेतकाराक योग्य न्याय मेळचो पूण ते फॅक्टरी चलयता तेन्ना गोंयच्या सरकाराक म्हाका कळकळीची विनंती आसा. गोंयची एकमेव फॅक्टरी बंद करची न्ही. ह्या फुडच्या पिळगेक चालू दवरची. आमी आतां रिटायर लायफ ऑफ कॉलेला पूण फुडली पिळगी जी येतली तांकां सगळें हॉर्टिकल्चरच परवडटलें अशें ना. ताणें एग्रीकल्चर म्हणजे शुगरकेन सारके कॅश क्रॉप हांगा सरकारान हें करचें न्ही बरबाद करचें न्ही. हांगा चालू आसा तें चालू दवरचें.
पाकिस्तानाक जल्मल्ल्या पूण सध्या गोंयांत राबितो करून आशिल्ल्या मूळ गोंयकार शेन सेबेस्तियन पेरेराक मंगळारा भारतीय नागरिकत्व मेळ्ळें. कांय म्हयन्यां पयलीं शेन पेरेरान नागरिकत्वा खातीर अर्ज केल्लो. आयज मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मंत्रालयांत जाल्ले कार्यावळींत पेरेराक भारतीय नागरिकत्वाचें प्रमाणपत्र दिलें. I heard of it 2019 it had come out CAA, so I didn't know where it was, like it is coming in force or no. So suddenly I heard like in the news or Google somewhere I heard like it has come, like, and I heard of the news of Joseph Pereira, he had got the citizen. So I said why not I apply online. So I went and I applied online, and then I was still waiting, like no news. So then I approached them and they said it is in process, and very fast like I received it. म्हाका चड खोस भोगता की जो गोंयकार तेजो पेरेंट्स हे पाकिस्तान हांगासरले नॅशनल्स आशिल्ले, पाकिस्तानानूच रावताले, ओरिजिनली दे आर इंडियन, बट ते पाकिस्तानान उरल्या कारणान ताका म्हणजे लिबरेशनच्या ह्या मध्यातूंतल्यान ताका इंडियन सिटीजनशीप मेळोवंक शकना. पण तेजी मोग तेजी आस्त आमच्या गोंया कडेन आशिल्ली कारण तो ओरिजिनल गोंयकार म्हणल्या उपरांत ताका दिसलें की आपूण परत गोंयांत येवचो. म्हाका दिसता तेच्या सारकेले खूब जाण आसतले अशे की ताका गोंयांत येवपाक सोदता आसतले, पण बाकी काही कारणास्तव येवपाक पावूंक ना आसतले. पण ताणें डेअरिंग केलें की खूब कमी वयात तो गोंयांत आयलो आनी गोंयांत 43 वर्सां रावल्या उपरांत सुद्दां म्हणजे ताका भारताचें नागरिकत्व मेळोंक ना. आमी ताका गोंयकारपण म्हणटा, हे गोंयकार नागरिकत्व ताका मेळोंक ना. ओके, खऱ्या अर्थात गोंयकारपणा खातीर जर कोणी कितें केलां आसत जाल्यार ते मोदीजीच केलां, डबल इंजीन सरकारान केलां, हे म्हाका सांगता आसतना खूब खोस भोगता. कॉंग्रॅच्युलेशन्स फॉर शेन सेबेस्तियन पेरेरा हेका, एक जो गोंयकार हेका आज नागरिकत्व दिता आसतना म्हाकाय मनात एज अ मुख्यमंत्री खूब आनंद जाता, म्हाकाय खूब खोस भोगता. हांव ताजे मिसेसीच्या सयत खूब खूब अभिनंदन करता. रस्तो अशीर आशिल्ल्या कारणान कुंकळे ते बाळ्ळी मार्गार सदांच येरादारीची कोयणी जाता. कुंकळे बायपास रस्तो करचो म्हणून थळावे मागणी करून करून थकले, मात अजून मेरेन कांयच हालचाली जावंक ना. ताका लागून दिसपट्टे ह्या मार्गार येरादारीची कोयणी जाता. देखून बायपास रस्तो करचो अशी मागणी परतून कुंकळे पालिकेचो नगराध्यक्ष लँड्री मास्कारेन्स हांणी केल्या. म्हणजे आमगे आतां हायवे उगोच घाल म्हणटा नावेलीसून ती उगोच जावपा जाय आनी उगोच जायना जाल्यार हेजे डबल जाताले. आता कुंकोली बायपासान जात म्हळ्यार बरी कितली वर्सां जाली, अजून जाल ना हायवे. आतां ट्रॅफिक चड आसतलें आनी कितले पाटी हांव दुयेंत जाता म्हाका खबर ना तुजें तुमी पावला म्हाका आमची पाय दिवपाक कळना नाका कितें लोकांक लागून चोलाय कित्याक आमगे लोक हो सगळो. हे हायवे तरी हेतू ओपन जाला आसा, हेचो ब्रिज आसतना हे हेतू ट्रॅफिक जाम जाता तुकडे आमकां जालें कितें फायदा ह्यो ब्रिज जावन बायपास आतां उगोच जाला ओपन करपाक जाय. आमगे बायपास जायना, आमगे आतां बायपास जायना. आतां ट्रॅफिक चोयन जाल्यार भिवपा मरे लोकांनी कित्याक म्हाजेला फुको पडपाक जाय. हो दर जाले आतां आमगे ते पायलट आहाय थिंगा जाम जावन आसलेले. कितले एम्बुलन्स उरले आज? 2 वल्यो एकूची 2 एम्बुलन्स उरले. एक कर्नाटक सायडले कोणा खबर ती तितू व्हाची दिवंक नासलेली आमी जर पळोवपाक गेलो जाल्यार हो आमगेलो नॅरो भाग जो पळय कुंकळे टू बाळ्ळी पळय आसा तो नॅरो भाग. एक म्हणल्यार आमची इस्टर्न सायड आमची कुंकळची इंडस्ट्रियल स्ट्रीट आसा आनी हायवेचे वेस्टर्न सायड आमचे कुंकळचे मार्केट आसा. आता हे मार्केटांतल्यान आनी इगर्जे कडच्यान चुकून आमकां कमीची कमी म्हणल्यार 4 इस्कॉलां, 1 कॉलेज, 2 हायर सेकंडरी आसात. मारिया बांदिना हायस्कूल हायर सेकंडरी, कुंकळी युनायटेड हायस्कूल हायर सेकंडरी आनी कॉलेज आसा. तिसरी आमची आल लेडी ऑफ हेल्थ हायस्कूल आसा आनी एक प्रायमरी स्कूल आसा. आता इतले भुरगे हातूंतले सगळे भायर पळय सरतात ते सगळे मार्केटांतल्यान भायर सरतात. तश्योच आमची इगर्जे कडेन गाडी भायर सरतात. दर आयताराक हांगा इतली कंडिशन जाता. आमची घर हांगा रस्त्यार म्हूण आमकां खबर आसा लायन आमची सारकी पांजरकडी पर्यंत पावता. आता अशी लायन पावपाक तूं बाळ्ळीच्यान पळोवपाक गेलो तर एक दिसा पुलीस स्टेशना कडेन थंय वचून तेंकता लायन. वाय बिकॉज दिस इज अ सामको नॅरो गेट जाता, सारकी इतली नॅरो जाता आनी तें ट्रॅफिक आमगेलें जॅम जाता. म्हणजे हो पयलो सुटावो घेवपा जाय आशिल्लो. कित्याक आतां कितें जातलें जेन्ना पळय तूं तो रोड पळय वाडयता अप टू नावेली आनी हे वटेन तूं पळय सावथाचो रोड पळय वाडयता फ्रॉम पोलेम ऑनवर्ड्स, ते रोड सामके 4 लेनीचे ट्रॅफिकांतल्यान येतले आनी ते कुंकळे बाळ्ळी पावतकीर ते अशें करून नॅरो जातले. आनी ते एकदां नॅरो जाले की ना इट बिकम व्हेरी डिफिकल्ट फॉर गेटिंग दीस ट्रॅफिक थ्रू.
कंत्राटदारान मनोहर राय रस्त्याचे काम व्यवस्थित करून नाशिल्ल्यान रस्त्याची उतिकाय जाल्या। ह्या रस्त्याची फायल आपणे स्वता दर एका कार्यालयातल्यान पास करून हाडल्या, देखून ह्या रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम बेगीनूच सुरू जातले अशें कुट्टरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान सांगले। रस्त्याची सामकीच उतिकाय जाल्ल्यान रस्तो दुरुस्त करचो म्हूण फाटल्या नोव्हेंबर म्हयन्यांत लोकांनी मागणी केल्ली, जाल्यार आमी लोकांक बरो रस्तो दितले अशें आमदार रेजिनाल्डान सांगला। मंगळारा आमदारान रस्तो, वीज, भौशीक तशेंच उदका खात्यांच्या अभियंत्यांसयत बसका घेतली। We started long back. This is a road which the contractor failed to give us quality in such a way that the contractor has completely, destroyed the road. So now we have to do it again. Now to do it again, I don't want the action to be repeated. So I'm very careful. Now the people there are making. There are few people there who make issues. आती आखी फाइल है टेबल टू टेबल एक टेबलाचेर पर्सनली मूव करून हाडल्या फायल। सिमिलर मॅनर लास्ट टाइम केलोलें जेन्ना कोत्तेलो ना कॉन्ट्रॅक्टरान फेल केलें तेन्ना एवरी टाइम सिरियसली हांव म्हजें काम करता। रस कोत्रीच पोतून फोडून जायना, ताका लागून पयलें कितें आहा तें करया म्हूण। फायनली 2 इश्यू उरले, इलेक्ट्रिकल वर्क फॉर अंडरग्राउंड क्लिनिंग आहा, वी हॅव डिसाइडेड नॉट टू टेक इट अप बिकॉज दे आर गेटिंग डिलेड। नाव वॉटर सप्लाय पायपलायन येता मदेच्या, ती पायपलायन सारकी डायरेक्ट वयता सी ती आमकां इल्लेसो स्ट्रेच सोडो पडटलो, तो स्ट्रेच सोडून आमी वी आर पुटिंग द होल रोड। नाव रोड जाता आसतना आनी एक 2 इश्यू आहा। आई हॅव टोल्ड हिम द एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर एंड द जेई दैट टू सी दैट द टार पडपाक डांबर पडे आहा तो पयले डांबर आमगे फेल जालो म्हूण आज डांबर तो रस पेड जाला, तो दे गेट second quality tar, that is the duplicate tar they used. Now we have seen to it that we get it from MSPL fund of MRPL, the original one, and I have ensured, I have told this to see, get me the photos of the tanker, seal, everything and show it to me before we start it. Before we did. Now we are going to be very strict. I don't want that road to fail. We are taking precautions to see that we give a good road, quality road for our people. Rus कोण तो पेडे जाता आनी मागीर म्हणटा आमदारान पयशे खायले म्हणपाक म्हाका नाका। नाव होपफुली इफ एवरीथिंग गोज वेल maybe another 15 days we should be able to start it. But little stretch we leave, म्हणजे ती वॉटर पायपलायन आहे ती इल्लीशी स्ट्रेच ती डिस्प्यूटेड स्ट्रेच म्हणजे ती देंवतो म्हण ती घेवपा ना, बाकी सगळे एरिया आमी कवर अप करतले। वाळपय नगरपालिकेच्या उपनगराध्यक्ष पदाचेर रामदास शिरोडकरांची बिनविरोध निवड जाली। इद्रुस शेख हांणी उपनगराध्यक्ष पदाचो अलिखित करारा प्रमाण राजीनामो दिल्लो। ते उपरांत रिते आशिल्ल्या पदा खातीर वेंचणूक अधिकारी पल्लवी मिश्रा हांच्या फुडारपणा खाला ही वेंचणूक जाली। वायस चेअरपर्सन पळय हांव इलेक्टेड जाल्लो आसा एज पर विश्वजीत राणे हांच्यांनी टर्म वायज आमकां इलेक्शनाचे 3 भाग करून आमकां दिल्ले। त्या प्रमाणे आयज मदर टंग आन पळय म्हाका इलेक्टेड करून दिलो, पण हांव सगळ्या कावन्सिलराचे आनी आमच्या हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे हांचे देव बरें करून म्हणटा। आनी जी कितें जी म्हज्या हातांतल्यान जी कामां आसतली वाळपयची भलायकी खातीर ते म्हणजे हांव सदांच फुडें रावन ती कामां माझी पूर्ण करपाचो म्हजो प्रयत्न आसा। आमचे जेन्ना इलेक्शन जाले वाळपय म्युनिसिपालिटीचे तेन्ना आमचे जे वाळपयचे आमचे हेल्थ मिनिस्टर आमचे बाबा विश्वजीत राणे यांच्यानी एक डिसिजन घेतलेले की पहिलं जो चेअरपर्सन म्हणून लेडीज येतली की शेजीन शेख असली त्यांच्या नंतर 2.5 वर्सांनी म्हाका प्रसन्ना गावस हांकां चार्ज दिल्लो आसा। तशेंच आमचे वायस चेअरपर्सन स्टार्टिंगूच आमचे अनिल काटकर आसले, त्याच्या उपरांत तेंच्यांनी सांगलेले त्या करारानुसार आमचे शेख तेंच्यांनी 1.5 वर्स काडलेली आसा। तशेंच बरें काम करून आयज आमचे रामदास शिरोडकर तेंचे वायस चेअरपर्सन म्हणून इलेक्ट जाल्लेले आसा, तेंचे हांव खूब अभिनंदन करता। गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।